लोकशाही रे बाबा लोकशाही केव्हा लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय केव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही पार चाललेल्या इंद्राने सगळ्या शेताची नाशाडी करून उडवल्या. कित जाल गो अमृत्या? अरे पोय मरे बोसत्या उंदरांनी सगळ्या शेताचे मेर एक पिळा घाल्या मरे आणि सगळ्या शेताची नाशाडी केल्या मरे. अगो शेताने उंदरान खाल्ले जाल्यार उंदरान कोण राखतलो गो? मागीर सरकारान कितें तरी उपाय करूंक जाय हेचेर. आगो अमृत्या उंदीर जर तुझे शेत खाता जाल्यार सरकार कित करूंक शकता गो हेचेर? मागीर आमी फकत कश्ट करप मरे आणि उंदरान सगळ्या आमच्या शेताची नाशाडी करप मरे. आ आगो आता कित जाल जाणा मगो सगळी शेतां हे बिल्डरांनी पुरयल्यात आनी बिल्डिंगो काडल्यात. आता थिंगा उंदरांक जर खातलो जाल्यार ते कॉन्क्रीट पकडून खातले खंय वयतले? शेतान वचून खावचें पडलें मग तांकां. हें तुका कळना? देखून म्हणटा बोसते हांव सरकारान मरे आमकां नुकसाण भरपाय दिवपाक जाय. सरकार हे शेतकारांक बिल्डरांक शेतां पुरोवपाक दिता मरे तेजे परिणाम आमकां भोगचे पडटा. हे गो अमृत्या ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान वचून स्किमी येयल्या पळय थिंगा तुमी एप्लाय केला मगो. गव्हर्मेंटान खातीर खूब स्किमी काडल्यात. अरे बोसत्या त्यो मरे आमकां गरिबांक न्हू त्यो स्किमी आमकां गरिबांक न्हू. कोणाक गो त्यो? आगो ह्यो स्किमी गोऱ्या बसल्या मेळना गो. एग्रीकल्चर वचून फॉर्मां भरून दिवपाक जाय तेन्ना तुका कितें मेळटलें. पूण बोसत्या त्या भानुदासाक मरे तेज्या आमदारान ट्रॅक्टर रे तो शेतां नांगरता तो घरा हाडून दिल्लो मरे. आगो ते इलेक्शना टायमार आसतलें. इलेक्शना टायमार मगो सगळे मंत्री लोक कितें कितें वाडटात. आतां इलेक्शन सोंपलें दिवपाची कोण गजाल करिना हें अशें घडटा. हें आसतलें. बोसत्या हें मात तुजें सामकें खरें रे बाबा. इलेक्शनाच्या वेळार मरे कोण कोण कार्यकर्ते मरे आमच्या घरा लागीं येताले आनी अमक्यो अमक्यो स्किमी आसा म्हणून सांगून मरे आमचे कडल्यान फॉर्मां भरून व्हरताले. हय आतां सरकार जालें सरकार घडलें आतां रे कोण आमची वासपूस घेता? अमृत्या कोण वासपूस करिना म्हणटाले गो? दोतू आप्पा आमी सरकाराच्यो खबरो उलयताली न्हू रे. हय 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 बरें ये आतां ये च्या घ्या पयली इल्लीशी हाडल्या. उत्तो पण चा हाडला गो बाई. नोंदणी उडय मेरेर. बोसत्या हय चल इल्ली घेवया. कितें हाडला गो भितर? पळोवया मरे कितें हाडला तें. घाले बोसत्या. राव तू घे. बोसत्या पळो घे. पो हाडला हय. आवय बरो आहा मगो. शेतान असलेंच काय गो पोळ्या बा खावपा रूच येता. म्हाकाय भूक लागलेली. हय च्या उना मरे हय हय दोतू आप्पा. तू घे मरे. नाका म्हाका नाका हांव घेवन आयला. म्हाका इल्लो जोर कळ्ळो येता रे मातसो आयज. तितली घे रे बरी जालें चाव. नाका घे मरे पळो खा. नाका पुरो बाय. दोतोर अप्पा म्हाका एक सांग ह्यो गव्हर्मेंट स्किमी आहा पळय ते घरा कडेन बसल्यार मेळटा रे? अरे ह्यो स्किमी घेवपाक मरे तुका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटानूच वचोंक जाय. कळ्ळें तुका? घरा बसून आपल्याक स्किमी मेळटल्यो म्हूण रावलो जाल्यार थंयच उरतले तुमी. हय मरे एका सांग. पूण दोतू आप्पा फाटल्या इलेक्शनाक राजकारण्यांनी कोणाक बियाणी सारी खोरी नांगर ट्रॅक्टर बी हाडून दिल्ले मरे. आगो तेन्ना दिल्ले पळय ते इलेक्शन लागीं पावला म्हणून दिल्ले. कळ्ळें तुका? हे सरकारान दिवंक नाशिल्ले. जे कोण पळय उमेदवार आपूण निवडणुकीन इत्सूक आशिल्ले उबे रावपाक तांच्यांनी आपले पयशे मोडून दिल्ले. राव रे दोतोर अप्पा एका मतदारसंघात 25-30 हजार लोक असतात कितें रे? आनी हे 5,000 लोकांक जर ती स्कीम मेवळी जाल्यार कितू पयशे जाले रे? लाखांनी जाले मरे पयशे. हे पयशे गव्हर्मेंट हाडटा खंयसून रे मंत्री हे बी? अरे गव्हर्मेंट हाडिना हे पयसो. तेच तुका सांगता जे पळय आपूण वेंचणुकेन उबे रावंक सोदतात ते मरे खंयसून तरी पयसो हे जमयतात. काळो पयसो तो.
काळो पैसो म्हणजे तो मरे तो रामदेव बाबा टीव्हीर सांगता तो. हय तोच तो. म्हाका एक सांग दत्तू आप्पा, या राजकारण्याकडे कितको पयसो आसतलो रे? अरे राजकारण्यांनी खंय मरे भरपूर पैसो करून दवरला. तांकां फुडल्या 3-4 पिळग्यांक पळय मेळटलो इतलो पैसो तांचे कडेन आहा. किदें 3-4 पिळग्यांक पावता इतलो पैसो? हय. वयस पूण म्हाका एक सांग दत्तू आप्पा, हे राजकारणी इतलो पयसो कसो कोत्तात रे? अरे एक एकट्याची मरे एक एक टॅक्नीक आसता. एकटो PWDची कॉन्ट्रॅक्टां दिता थंय पयसो करता, एकटो इंडस्ट्री हाडटा थंय पयसो करता, एकटो सर्विसो दिता थंय पयसो करता. कसो तरी पयसो जमयतात. आमी हांगा वर्स पय शेतान राबता मरे आनी आमचे कडेन एक पयसो उरना मगो, पोटूच बसता आमी. हा आनी अमृत्या इंडस्ट्री म्हळ्यार बरी याद जाली. ती SEZ खबर आयकला मरे दत्तू आप्पा तुवें? SEZ कितें आसता रे? आगो SEZ म्हणजे खासा प्रकल्प, बरे खासा उद्योग, व्हडले उद्योग. फाटीं 5-6 वर्सां पयलीं केंद्र सरकारान एक नवी स्कीम काडलेली, SEZ म्हणून करुया, म्हणजे कितें नवे उद्योग हाडुया. आनी त्या प्रमाणे गोंयांतूय व्हडले व्हडले नवे उद्योग हाडपाचे ठरयल्ले. अशें? पूण आमगे गोंया SEZ म्हणजे व्हडली भानगड जाल्या न्हू रे. अरे तो पर्रीकर आदले ऑपरेशन आसतना कित उलय जालो तेंच्या बद्दल, आनी तेणी कंप्लेंट सुद्दां केली मरे पुलिशेन SEZक लागून. अरे ताणें ते केल्ले तो विरोधी फुडारी आसतना. आतां कितें जालां, आतां पुलिशेन पळय एक कागाळ नोंद जाल्या, तातूंत खंयच्याच मनशाचें नांव नोंद जाल्लें ना. बुसत्या पावस गेलो. हय हांव तेच म्हणटालो तुका. चल फटाफट काम करूया आमचे. दत्तू आप्पा, अननोन पर्सन अगेन्स्ट कंप्लेंट रजिस्टर केला खंय ती न्हू? अनोन म्हणजे कोण? अण्णा हजारे बी? आगो अण्णा हजारे न्हय गो बाये, अननोन म्हणजे अनोळखी मनीस. ही पुलिशेन पळय कागाळ नोंद जाल्या ती एका अनोळखी मनशा आड नोंद जाल्या. SEZन खंय मुगो IDCन आनी तांच्या डायरेक्टरांनी काय मुख्यमंत्र्यान कोणे तरी खूब भरपूर पयसो कमयला, पूण कोणाचेच नांव त्या कागाळीन नोंद जाल्लें ना. जाण दत्तू आप्पा, तेन्ना पर्रीकर ऑपोजिशन लिडर आसतना तेणी कोणाची नांवां घेतली खंय? आदलो CM, इंडस्ट्री मिनिस्टर, IDC चेअरमॅन हे सगळे खंय SEZन घुसपल्ल्यात अशें तो म्हणटालो. अरे आतां मजा पळय, IDCच्या अधिकाऱ्यान मरे हे कोण पळय घुसपल्यात तांची आड कागाळ नोंद करपाक सांगला. म्हळ्यार विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा पळय तांच्या अधिकाऱ्यांनी म्हणे कागाळ नोंद करतना कोणाचेच नांव घालूंक ना. कोणाची कंप्लेनी खबर करता? तू खंय उशीर जालो तुका? आयज लेट जालो, मिस आसून येयलो. कितें धरला न्हू आयज सारकें. आगो आमी उलयताले ते SEZ प्रकल्प पळय येवपाच्या ते तुगे वेर्णा सुद्दां खूब प्रॉब्लेम जाल्ले मुगो. हय हय आयकलेलें हांवें. ते लोकांनी ते SEZ लोकांक ते जागो दिल्लो न्हू, आनी आतां जायते लोकांनी तांची कंप्लेन केल्या. कोट्यांनी रुपयाचो हो घोटाळो, पूण भितर कोणे कितें केलां पळय ते कोणाचेच नांव कोणाक खबर ना आनी सरकारा कडेन तें नांव ना. दोतू आप्पा, असल्या घोटाळ्यांनी मरे सत्तेर आसता पळय तांचोच हात आसता. आनी कोणे वेगळें सांगपाक जाय रे? सारकें सारकें. कितें आहा जाणां अमृत्या, हे घोटाळे म्हणटा पळय ते आमच्या देशात इतले जाल्या की तेचो कोद आनी हिशोब ना. सारकें पुसतें हांव तुजें. करप्शन 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 शी वयता थिंगा करप्शन. वाज येयले ती करप्शनाचे. ते अण्णा हजारेन ते एंटी करप्शनाक आड उडयले न्ही रे ते, आनी सगळो लोक करप्शन करप्शन एंटी करप्शन करतालो. आतां कितें जालें? करप्शन बंद ते. आगो लुसी, आमी वदोळच्यान त्योच गजाली करताले. हे राजकारणी लोक कितें कितें करून कसो कसो पयसो जमयतात, कशी माया जमयतात पळय तें आमी चर्चा करताले. आतां कितें जालां, हे राजकारणी लोक पयशे दितात आनी लोकूय उडयो घालपी आसात. बाबा तो उमेदवार रावंक सोदता राजकारणांतल्या वेंचणुकेंत, तो खंयसून पयशे हाडटा आनी तो इतलो पयसो खंयसून खर्च करता हो विचार कोण करिना. ती म्हाका मजा दिसता. वेंचणुकेंत रावतना खंय मरे उमेदवारान आपूण एक एफिडेवीट दिवची पडटा आनी ते सद्या बरोवन दितना कितें दिता की आपले 5 लाख रुपया आपल्या कडेन एसेट आसा म्हणून, पूण मागीर निवडून येतकूच 5 लाख रुपयाचेर कितलेशेच झिरो एड जातात. दोतू आप्पा, आमी जाल्यार मरे आयज मेरेन एका लेगीत राजकारण्या करून एक किस्कूट लेगीत खावंक ना. सारकें तुगेलें. आगो अमृते, लोक मेवता ते खाता, फुकट मेवता जाल्यार कोणाक नाका. हे आमी अशें उलयता म्हणून मरे तांचें सादलां. कळ्ळें तुका? थंय कोणूच आवाज काडूंक सोदिना. हांगाच मरे आमी मार खाता. ते दिता आमी घेता.
म्हणटकूच तो आपलो जो पयसो ताणी मोडलेलो आसता तो भरून काडपाक मरे ते मागीर कितेंय करता. करप्शन करप्शन करप्शन. जाण तोप्पा करप्शन 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 हे करप्शन करप म्हणून कितले रे. अरे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची एक एक गोष्ट वयर येत आसा मरे. अमूक लाखाचे घोटाळे, अमूक करोडाचे घोटाळे. हे घोटाळे खंयचे रे. दिसान दीस एक एक वयर सरत आसा मरे. अरे सकयलसून वयर मेरेन मरे सगळ्याक हे घोटाळे आनी भ्रष्टाचार चालूच आसता. कोण आपूण नोकरेक लागपाक पयशे दिता, कोण आपल्याक कसले तरी बेकायदेशीर बांदकाम करपाक पयशे दिता, मागीर ते परते सोडोव नाका म्हणून ते पयशे भरून काडपाक ही नाटकां चालू जाता. पण राव रे दोत्तू आप्पा, नोकरेक लागपाक पयशे दिवचे पडटा. नोकरेक लागून बरें शिक्षण आसल्यार पुरो ना. आगो ते पयलीं म्हणटाले, आतां शिक्षणी लोक आसा पळय तेच असल्यो चड भानगडी करता. दत्तू अप्पा तू म्हणटा म्हणल्यार रायट. फाटी मरे म्हाज्या बाचे चेड्याक तो इंजिनियर बरो मार्क्स घेवन पास जालो फर्स्ट क्लासान, बरो हुशार. तो इंटरव्यू गेल्लो आनी इंटरव्यू बी सगळे बरें जाले. मागीर कितें जालें, आमच्या घरान कोण राजकारणान वकीचो ना पूण ताका घेवंकूच ना. बरें इंटरव्यू दिवन फायदोच जावंक ना. बोलतेकूच घेतले कामाक थिंगा. कितें फायदो जालो. हेच गो तें पयशे दिले की ना मागीर शिक्षणाचो वालोर उरना, कोण ताका वालोर दिना. समज एकट्यान कोणें थारयलें की चल आपूण बाबा पयशे दिवचा ना आनी पयशे दिनासतना आपूण नोकरी मेळोवंक ट्राय करतलो म्हणून, जाल्यार रोखडोच दुसरो तयार जाता पयशे दिवपाक. जाण गो त्या आयज काल गव्हर्नमेंट जॉबाच्यो पावण्यो चल्ल्या, पावण्यो. जाण मरे तुप्पा ऑक्शन. हय हय हय. आनी आतां मरे ते मायनिंग डिपार्टमेंटांतले फील्ड सुपरवायझर आसा पळय ते रस्त्यार देंवल्यात आनी तांकां काँग्रेसीन तेंको दिला. पर्रीकार कितें म्हणटा, तांकां घेतना कसलेच नेम पाळूंक ना, बेडस तांकां घेतल्यात. आनी ज्या ताकतिकेन तांकां ऑफर लेटर दिलां पळय ते पयल्यार आपल्याक तांकां पयशे घेवन दिल्यात अशें दुबाव येता म्हणटा पर्रीकार. जाण मरे तोप्पा हे काँग्रेसच्या रेजिनल्डान पर्रीकाराक चॅलेंज केला मरे की काँग्रेसीन पयशे घेतल्यार प्रूव करून दाखय म्हणून. चोय आतां. ओ बसत्या असली कामां कितें लोक दाखोवन कोत्ता, असले कामां चोऱ्या चोऱ्या जाता मरे. तुका दिसता अशें जे प्रूफ मेळटले तांकां. ना हे मात सारकें गो तुजें. अरे आतां रेजिनल्डान चॅलेंज दिल्यात न्हू, पळया फुडें पर्रीकार कितें करता तो. दोत्तू आप्पा कांयच जावपाचें ना. 2 दीस लोक उलयतले आनी मागीर सगळे विसरून वतले. अगो सारकें अमृता तुजें. लोकांची न्हू मेमरी म्हणटा ती सारकी शॉर्ट. आतांच पळय दुसऱ्या दिसा तेकाच वचून मतां मारतली. जाण तो अप्पा फाटल्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक लोकांनी बुद्ध शिकोवंक ना. अरे परिवर्तन घडोवन हाडोवनार लोकांनी. अरे ते परिवर्तन म्हणजे कसले, फक्त सरकार बदलना, बाकीचे कितें घडपाचें आहा ते सच्चे भशेनच घडटा. होय आतां लोकूय नवे सरकार आडी उलोवंक लागलो. जाण मुलुसी आयज काल या लोकांक मगो रिजल्ट फास्ट जावं एकदम जल्दी. गो हेंच्यांनी हे घोटाळे केल्या पळय इतक्या वर्सांनी ते रोखडे सोंपता गो 1-2-4 दिसांनी. ताका टायम लागतलो मगो. अरे बोस्त्यांव सगळे राजकारणी मरे एकाच माळेचे मणी कळ्ळें. ते पेपरांनी टीव्हीचेर एकामेकाच्या विरुद्ध खूब कितें उलयतात पूण भितरल्यान मरे एकामेकाक सारके जिस्त सांबाळून आसतात. दोत्तू आप्पा एकामेकाक सांबाळना जाल्यार राजकारण्याचो धंदो चलपाक जाता तो. पाड पळय राजकारणाचे हेसल्यो खबरो उलय जाल्यार आमची पोटां भरतली. कांयच जावपा ना आमचें. आमकां काम करून पोटां भरूंकूच जाय. हेच ते वदो लुसी म्हणटाले ते सारके. लोकांची मेमरी खंय शॉर्ट आसता. आमी खंयच्याय विशयाचेर राजकारणाच्या जावं समाजा विशींच्या 1-2-4 दीस उलयता आनी मागीर रोखडेच सोडून दिता. म्हणून ह्या राजकारण्याचे आनी त्या बाकीच्या लोकांचे फावता. लोकशायेन कशें आसूंक जाय, चूक ते चूक दाखोवन दिवंक जाय आनी खरें ते खरें दाखोवन दिवंक जाय. बऱ्याचें बरें म्हणूंक जाय, चुकीचें चूक म्हणूंक जाय. पूण आमी तें करिना. सरकार कोणाचें आसूं ते बरें चलता काय वायट चलता हें आमी दाखोवन दिवंक जाय. कळ्ळें. आनी दुसरें म्हणजे कितें, प्रत्येक मनशान आपलें योगदान दीत रावूंक जाय. समाजा खातीर, राज्या खातीर, देशा खातीर कितें तरी आपूण करतलो म्हणून मनान धरूंक जाय. तेन्नाच मरे आमचो देश वयर सरतलो. लोकशाय.